नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टी कार्यक्रमात येवकार. सद्याक गोंयाक सद्याक राजकीय हाजेर एक प्रश्न चालू जाला, तो म्हणजे आम आदमी पक्ष जो गोंयाक एक काँग्रेसी खातीर पर्याय म्हणून सुरवात जाल्लो. ताजे सद्याक परिस्थिती पळयल्यार सगळे जाण लिडर आहा ते आम आदमी पार्टी सोडपाक लागल्यात. सो हे कित्याक लागून जालें ह्या हाजेर आमी चर्चा करपाक आपयल्यात ते आम आदमी पार्टीच्यो आमच्यो पयल्यो स्टेट कन्व्हेनर राजश्री नगरशेकार हांकां. राजश्री येवकार तुका. राजश्रीची वळख करून दिवपाची जाल्यार राजश्री म्हणटे पत्रकार, ताजो ओन मॅगझीन चलतालो आनी हे सगळें सोडून राजश्रीन एक आम आदमी पार्टी म्हणटी गोंयांक हाडली. गोंयांक जर कोणे आम आदमी पार्टी हाडल्या तातूंत भितर पयली आसता राजश्री. तशी म्हाका एक सांग, म्हाका कितें सुरवातेक कशी हे जाली पार्टी हांगा आयली? 2011चे खबर आसतली तुका. इंडिया अगेन्स्ट करप्शन मुवमेंट जालो जो अण्णा हजारेन लीड केलो. सो ह्या मुवमेंटाक न्ही आमचे सारके खूब लोक वांटेकार जाले, कित्याक करप्शन हॅज रिच्ड इट्स पीक म्हणटा तशें एट दॅट टायम. युपीए सरकारान लेड बाय द काँग्रेस, इंडियन नॅशनल काँग्रेसान भरपूर स्कॅम जाल्ली आनी लोकांक इतले त्रास जाल्ले की असलो एक आमचो एक गांधीयन एक्टिविस्ट अण्णा हजारे तो भायर सरलो आनी एक उलो मारलो पळय. आनी यू मस्ट बी नोईंग एट दॅट टायम कितले यूथ आनी ऑल टायप ऑफ पीपल, सगळे मिडल क्लास, अपर मिडल क्लास, ऑल सॉर्ट ऑफ पीपल जॉइन दीस मुवमेंट आनी एक व्हडले चळवळ जालो. तातूंत भितर आमचे अरविंद केजरीवाल हे सगळे इन दॅट मुवमेंट दे ऑल केम अप. सो हो एट दॅट टायम आप म्हणटे पार्टीच नाशिल्ली ना, पॉलिटिकल पार्टी नाशिल्ली आनी पॉलिटिकल पार्टी करपाचोय बी हेतू कोणाचोच नाशिल्लो. आशिल्ले कितें की एक मुवमेंट आमी चलोवपाचें आनी दॅट मुवमेंट वॉज इतले करप्शना खातीर एक लोकपाल बील येवपाक जाय which will be scrutinized by the public and where all public म्हणटा ते positions including the MLAs, ministers, everybody will come under that scrutiny. You know how that ombudsman at that time it was supposed to be. ताजे खातीर हो येदो व्हडलो मुवमेंट जालो आनी तें करपा खातीर पळय सगळे लोक एकठांय जाले. ताजो हो मुवमेंट पयलीं जाले जंतर मंतर आनी मागीर रामलीला मैदान हांगा सगळ्याक ताजो तो चळवळलो आनी ऑल ओव्हर इंडियाचे लोक थंय कल्मिनेट जाले. आय वॉज पार्ट ऑफ दॅट मुवमेंट when at that time हांव टायम्स ऑफ इंडिया जर्नलिस्ट म्हणून आशिल्लें गोवा एडिशनाक. आनी तेन्ना हांवें चिंतलें की बाबा हें जाय करपाक आनी हें करपाक जाय जाल्यार ह्या मनशाक खूब जाणांक सपोर्ट करपाक जाय. तातूंतले हांव एक मनीस हांगच्यान भायर सरलें आनी म्हजे बरोबर खुबशे जाण गोंयकार आशिल्ले जे गोंयांकय मुवमेंट आमी केले. मागीर आमी अरविंद केजरीवालाक मडगांव हाडलो. मडगांव आमी एक व्हडलो ताजे मिटींग केली. अशें आमी खूब कडेन करत रावली मिटींग आनी आय वॉज पार्ट ऑफ दॅट मुवमेंट. इट वॉज नॉट अ पॉलिटिकल थिंग. सो फिजल आउट जालो जेन्ना हाणें आमकां चॅलेंज केली द एक्झिस्टिंग डिस्पेन्सेशन एट दॅट टायम. चॅलेंज की हें सगळें रस्त्यार करून प्रोटेस्ट करून कांय जावपाचें ना. करपाचें असलें जाल्यार यू हॅव टू कम इन टू द सिस्टम to clean the system. That is when people like Arvind Kejriwal and a lot of other people like Manish Sisodia at that time, Kumar Vishwas, all of these people came out आणि ताणी म्हणलें की ना आमी ही पॉलिटिकल पार्टी करूया. एट दॅट टायम थंय डिविजन जालें की अण्णा हजारे सारके मनशाक तें पॉलिटिकल पार्टी करपाचें नाशिल्लें, ताका तें मुवमेंट म्हणून चलोवपाचें आशिल्लें. ताका फक्त हेतू आशिल्लो लोकपाल बील येवपाक जाय. दॅट्स इट. वी हॅव टू प्रेस द गव्हर्मेंट टू गेट इट. दॅट्स इट. बट हो पॉलिटिकल जालो आनी देन देर वॉज अ डिविजन दॅट सबसायडेड अँड दीस बिकेम इनटू अ पॉलिटिकल. आनी एक आरोप जालो की अरविंद केजरीवालान सगळो मुवमेंटच हे केलो म्हणून, कॅप्चर केलो म्हणून. हय, बिकॉज आय वॉज एक्टिवली हांव ताजे पार्ट आशिल्लें म्हणून हांव न्ही तो आरोप हें करून म्हणल्यार म्हाका तें खरें दिसना. कित्याक सांग, त्या टायमार आमकांय दिसतालें की ना हें जालें तें खूब जालें. हे तर आमकां चॅलेंज करता कित्याक करप ना. आनी फायनली कितें आसा, तुका तो अजेंडा रन करपा जाय. यू हॅव टू बी इन टू द सिस्टम अँड फॉर दॅट वीच यू वॉन्ट टू हॅव अ पॉलिटिकल पार्टी. What about Goa? How it started in Goa? सो 2012 26 नोव्हेंबर तो कॉन्स्टिट्यूशन आमचो पळय एडॉप्ट केल्लो तो दीस. त्या दिसा ती पॉलिटिकल पार्टी ती तयार जाली दिल्ली. आय वॉज पार्ट ऑफ दॅट अँड देन आय सेड लायक अरे हें तर थंय जालां, आमकां सगळे ऑल ओव्हर गोवा इंडिया व्हरपाक जाय कित्याक सगळे तरेचे लोक आशिल्ले. सो आमी म्हणलें गोंयान कित्याक ना. दॅट वॉज द टायम हांव आयलें गोंयान
आनी हांव गोंयान म्हजे तेन्ना एक्चुअली सिंगल हँडेडली हांवें तें स्टार्ट केलां. आनी म्हाका याद आसा म्हजे पत्रकार बंधू खूब वेल विशर्स म्हाका म्हणटा कितें कर तुझं म्हणलें कितें टोपी घालून भोंवता काय म्हणून कितें करपा भायर सरला काय म्हणटा. आनी तशें करून हांवें एक बिल्ड केली आनी जस्ट बिकॉज म्हजें कितें जालें तेन्ना म्हजे युस्केप तेन्ना मागीर एट दॅट टायम आय हॅड ऑलरेडी स्टार्टेड द मॅगझीन स्टार्ट केल्लें हांवें म्हजें युस्केप आनी म्हजें ऑफिस ओन आशिल्ले कारणान हांवें म्हणलें कितें खंयच कांय मेळपा ना कितें पयशे ना कांयच ना नथींग देर इज नो स्ट्रक्चर एट ऑल. थंय एक जाल दिल्ली आनी म्हाका हांगा करपा जाय म्हणून हांव हांगा थंय भोंवपा लागलें. एज अ जर्नलिस्ट माय कॉन्टॅक्ट वॉज मोर विथ द एक्टिविस्ट जे गोंयचे सामके खडेगार एक्टिविस्ट जे गोंया खातीर खरे झुजताले हे लोक म्हजे कडेन पावले तेन्ना. तातूंत पयलीं सांगपाक म्हणल्यार बाणावलेचे लोक खुबशे आशिल्ले आनी टीम जी आमी फर्स्ट कमिटी केल्ली तातूंतले 2-3 जाण तर बाणावलेचेच आशिल्ले. ना एट दॅट टायम इट वॉज लायक पीपल लायक जुडीथ एंड ऑल ऑफ देम वर देर. आय कांट टेक द नेम्स नाव, दे मे नॉट लायक इट ऑल्सो. शी वॉज एक्टिवली देर बट दीज आर द पीपल हू केम फर्स्ट लायक राजन काकोडकर बाब एक आशिल्लो तातूंत आनी हे सगळे पयलीं आयले आनी एक ल्हान टीम आमी केली आनी ताचे खातीर ते साऊथ गोवा बेस्ड उरलें कारणान कितें हांव हांगा रावतालें हांव हांगच्यान काम करतालें आनी ती चळवळ व्हडली आमकां चड साऊथ गोवा आमचो हें जाला. आनी एज यू नो केन्नाय कितें जालां आतां पयर फडेन म्हणून बाबान जस्टीस फडे बाबान उलो मारलो तेन्ना कोण आयले चडशे लोक वता कोण साऊथाचे लोक मातशे एग्रेसिवली दे टेक पार्ट. सो दॅट इज हाव इट हॅपन इन हियर. आनी ताजेर खूब एलिगेशन लायक साऊथाक हे मायनॉरिटी कम्युनिटी खातीर जावं हे दीस वील बी द ओनली पीपल अशे खुबशे कसले आरोप म्हणून एलिगेशन जालें. तो एक्चुअली तसो न्ही कित्याक हे हांगा स्टार्ट जाल्ले कारणान ते हांगा कन्सॉलिडेट जाले आनी ते लोक हे जाले. मागीर त्या सायडीन पावले मागीर वाल्मिकी बाब ही इज अ स्टॉन्च म्हणटा तसो आप अजून तो पाटीन सारको सगळे आपले दिवन आसा असले. त्या टायमाचो आमचो सॅक्रिफायस जो आसा तो भरपूर जालो सगळे फॅमिली लायफ प्रोफेशनल. हांवें तर म्हजें मॅगझीन बंद केलें आनी म्हणलें हें करतलें एकदां भायर सरलां तें करपाकच जाय म्हणून ते केलें. आनी देन यू नो इट इज हिस्ट्री. पयलीं म्हणल्यार तुजे जर सगळे पळयले ऑस्कर रिबेलो सारको एक्टिविस्ट आपाक आशिल्लो बाकीचे हे आशिल्ले हे अकस्मात एक सोडून कित्याक वचपाक ना. पयलीं ते आयले केन्ना जेन्ना 2013 जेन्ना आमकां फर्स्ट इलेक्शन आमी जिखलीं दिल्ली तेन्ना पळय गोंयान आनी एक मिटींग केली आमी आझाद मैदानार आनी तेन्ना सतीश बाब सोणक बी आशिल्ले एडवोकेट आनी हे सगळे लोक एकठांय जावन तेन्ना म्हाका याद आसा डॉक्टर ऑस्कर तेन्ना थंय जॉइन जालो आनी ताजे बरोबर आनी भरपूर बरे बरे मनीस आयले आनी रेमो आयलो मातशें लेटर वेन म्हजें ऑफिस ऑफिशियली आमी स्टार्ट केलें हांगा तेन्ना रेमो ही वॉज बिकमींग पार्ट ऑफ आप मातशें इन्क्लिनेशन दाखयलें सो ताका आमी हांगा हाडिल्लो. इनफॅक्ट ताका हाडिल्लो म्हणून ती मिटींग इतली सक्सेसफूल जाली जे हांवें चिंतिल्ली की जस्ट वन इनॉग्रेशन ऑफ अ स्मॉल ऑफिस म्हजें हंबल ऑफिस तें तो आयलो आनी गर्दी सामकी यूथ खूबच जॉइन जाले आनी सामकी जे अनएक्सपेक्टेडली वी हॅड द सो लायमलायटान आयली मिडिया आशिल्ली नॅशनल मिडिया आयली सो इट वॉज इन लायमलायट. सो दॅट वॉज द टायम रेमो ऑल्सो अनाउन्स दॅट ही वूड गिव एन ऑफिस बिगर ऑफिस इन पणजी for up to run and that became the second biggest the second office. First was mine in small एक कितें जातो की तेन्ना आम आदमी पार्टी हाका एक पर्याय म्हणून पळयताले. हांव जेन्ना बाणावले तुमची मिटींग जाताली तेन्ना लोक आपूण जावन येताले आनी तुकाय खबर आसतलें ती ऑर्गनायज करपाक लोकां कडल्यान पयशे घेवन मिटींग ऑर्गनायज करताले. म्हणल्यार अशें करून हे बॉक्स भोंवताली पयशे घालपाक लागून आनी लोक सामके जनरसली ते पयशे दिताले. सो असो एक पॉलिटिकल आसले परस एक मुवमेंट म्हणून ती सगळे लोक भितर. सो निमाणे कडेन अशें कोण आम आदमी पार्टीचो एक आमचो झेडपी जिखून आयलो आनी झेडपी जिखून एकदम चेंजीस कशें जाले कित्याक लागून जाले ना. हे चेंजीस आतां जाल्या पूण हाजे मुखार तुमकां तर पळोवपाक गेले जाल्यार ते 2016ची मिटींग तुका याद आसतली बाणावली जेन्ना म्हाका सेंटर म्हळ्यार आमचे दिल्लीची लिडरशीप सी वी वर बँकिंग ऑन देम फॉर सपोर्ट बिकॉज तांणी ऑलरेडी गव्हर्मेंट फॉर्म केला थंय ते आर एक्सपिरियन्स्ड इनफ आनी तांचे कडल्यान आमकां एक्सपिरियन्स घेवपाक. पूण तेन्नाच्यान म्हजे मनान आनी म्हळ्यार आमी जे गोंयकार एकठांय जाल्ले आमच्या मनान आशिल्लें की हें
वी कॅनॉट रन इट फ्रॉम सेंट्रल कमांड घेवन रन, बिकॉज पार्टीचे विजनच तशें आशिल्लें की इट स्वराज कितें कितें इंटरनल डेमोक्रेसी हाजेर बेस्ड हा, आशिल्ली न्ही okay, हा, पार्टी. म्हणटकीर हा. आमी जाणा आमकां जाय आशिल्लें की आमी गोंयान जें करपाक जाय, गोंयचे मनीस चलयतली पार्टी विथ गोवन कितें म्हणटा तें आमचो कमांड हांगा दवरतलो. वॉट एवर लिटल स्ट्रेटेजीक सपोर्ट वी नीड फ्रॉम देर दॅट वी वील टेक अशें म्हणून पयलीं आशिल्लें. तेन्ना म्हाका म्हणटाले की तूं बाणावलेशें कितें गेलें अशें म्हणून. आनी बाणावले खरें आमकां खूब त्रास जाले. आमकां जेन्ना हांव डोर टू डोर कॅम्पेनींग एक 7-8 मनशांची टीम घेवन हांव भोंवतालें तेन्ना आमकां लोक दार मारताले. हे आनी कोण आयल्या तुमी, हें आनी कितें जावपाचें आसा, हाजें कांय ना. पूण जेन्ना आमी म्हाका याद आसा टोपये घालतकीर आनी आनी हें करताले. हय, ते टोपी घालपा आयल्या. टोपी हें एक म्हणटाले की तुमी गोंयकारां टोपी घालपा आयल्या. 2016कच ती मिटींग डिसेंबरा आमी केल्ली, याद आसा म्हाका, 14 डिसेंबर अशें कितें तर आशिल्लो तो दीस. आनी त्या दिसा पळय आमी ती मिटींग केली, ती प्रचंड लोक थंयचेच लोक आयले. आनी हांगा कांय नाशिल्लें की कोणा ओडून हाडिल्ले तसले लोक न्ही, कित्याक आमचे आनी खंय प्रेझन्स नाशिल्ले. सो ती मिटींग पळोवन न्ही आमकां खूब हें जालें की वी गॉट एन हें की कितें तर जातलें पार्टीचें म्हणून. सो राजश्री, एक उल्लेख केला की दिल्लीचे खंयचेय इलेक्शन जावं, आपाची एक स्टायल आहा की दिल्ली साकून हांगा लोक येताले, ते सगळे मॅनेज करताले. इवन झेडपी बसून म्हणजे ते ठरयताले अजेंडा कितें तो, इलेक्शनाचो अजेंडा कितें आसा हे तुका दिल्लीचे लिडर्स ठरयताले. तातूंत भितर गोंयच्या म्हाका खबर ना तुमकां कितलो हे आशिल्लो. सो हे दिल्ली सेंट्रीक जो हे आसा एटिट्यूड तो चल्लो ना हांगा. कितें इनफॅक्ट तुजी पयलींचो प्रश्न विचारलो पळय, हें कशें कोलॅप्स जालें, हय, जाल्यार हांव म्हणपाक शकता की हें हाचेच खातीर कोलॅप्स जालें. आनी हांवें आतां कोण कोण एक्झीट जाले तांच्या कडल्यान आयकलां की जेन्ना सेंट्रली तुमकां डिसिशन घेता आनी दे डोंट इवन कन्सल्ट द लोकल बॉडी आनी आपल्याक जाय तशें करता जाल्यार देर इज नो हें न्ही, इट वील नॉट वर्क एंड इट डज नॉट वर्क दॅट वे. तुवें कित्याक सोडली हा? म्हजें त्या टायमार कितें आशिल्लें 2017 पळय पयलीं इलेक्शन हांवें आय लेड द इलेक्शन ऑफ 2014 जेन्ना जनरल इलेक्शन 2014 तेन्ना आमी 2 कॅन्डिडेट घाल्ले, एक नॉर्थ गोवा, साऊथ गोवा. साऊथ गोवा हांवें बायल कॅन्डिडेट मुद्दम घाली कित्याक माय फोकस वॉज करेक्ट माय फोकस वॉज टू गेट विमन, मोर अँड मोर विमन इन टू इट. आनी तुमी पळयला आसता तो काळ त्या टायमार पळयल्यार सुद्दां तुमी पळयला कितल्यो बायलो तातूंत आशिल्ल्यो कळ्ळें न्ही. आनी हांव बायलांक चड इन्फ्लुअन्स करून हाडटालें आनी खुबश्यो बायलो आमच्यो व्हॉलंटियर आशिल्ल्यो. तुकाय खबर आसा, तुवें पळयला मडगांवची मिटींग कशी जाल्ली अरविंद केजरीवालाक जेन्ना आमी मडगांव हाडिल्लो तेन्ना. हय, आनी ते झाडू मारून पयलीं आमी झाडू यात्राच केल्लो. रेमोन बी आमकां त्या टायमार रेमो आमचे बरोबर आसतालो. सो मागीर कितें जालें, जेन्ना हे लोक बायलांक आमी जेन्ना ती बायल टिकेट आमी दिली, पूण दॅट वॉज एन हें पळोवया कितें जाता, जावपा ना कशें, कितें तर करपा जाय अशें म्हणून आमी तो स्टार्ट केल्लो. सो तो तेन्ना त्या इलेक्शनाक सुद्दां म्हाका सेंट्रला कडल्यान व्हडलें हें नाशिल्लें, सपोर्ट नाशिल्लो. पूण हांवें म्हणल्यार वी हॅव टू गो फॉर एन इलेक्शन, अदरवायज आमी पॉलिटिकल पार्टी म्हणून कांयच हें ना. सो दॅट वॉज वेन वी वेंट. देन द सेकंड इलेक्शन अंडर माय लिडरशीप वॉज 2017 इलेक्शन. सो वायल वी वर जस्ट गोईंग देर, आमचे एक आसा की चीफ मिनिस्टरल कॅन्डिडेट म्हणून. मागीर तेन्ना आमी एल्वीस बाबा घेतलो आनी कन्व्हिनर. एंड एक्चुअली दॅट इज ऑल्सो रॉंग बिकॉज अर्लियर इन द विजन डॉक्युमेंट इट वॉज लायक म्हाका याद आसा त्या प्रमाणे असो डिस्कशन आशिल्लो काय अशें आमचें एक आमचें बरयल्लें आशिल्लें की जो कन्व्हिनर आसतलो तो कन्व्हिनरच, एंड somebody who will contest will be a candidate. That is two different things. But हांगा कशें जालें, जो कन्व्हिनर इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एज अ कन्व्हिनर हांवें जें काम केलां तें म्हजे बरोबर आशिल्ले व्हॉलंटियर जे आयकतले आज तांकां याद आसतलें की खंय आज सकाळीं हांव वाळपय आसा म्हणल्यार सांजचें हांव हांगा काणकोण आसतालें. अशें म्हजें हें शेड्यूल आसतालें हॅक्टीक इन ऑल 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज आय हॅव वर्कड एट दॅट टायम विथ द टीम दॅट आय हॅड. And but one thing I will tell you frankly, then and now I have not seen the structure of the party. म्हळ्यार एक स्ट्रक्चर फॉर्म जावपाक आमकां जे व्हॉलंटियर जाय आनी ऑर्गनायझेशन स्ट्रक्चर दॅट आय हॅव नॉट सीन. एनीबडी मे से एनीथिंग, बट नाव आय एम लुकिंग एट इट. नाव आय एम लुकिंग एट इट एज एन इंडिपेंडंट पर्सन. आनी इंडिपेंडंट पर्सन म्हणून हांव जेन्ना पळयता आनी म्हजें एनालिसीस करता तेन्ना हांव अजून म्हणटा की आमचे जे एक ऑर्गनायझेशन वॉट इज वायटल इज स्ट्रक्चर दॅट वी डू नॉट हॅव. कित्याक लागून जावना? कारण इतलो लोकांचो जर प्रतिसाद आसा सकयल्या रुटाक साकून कित्याक येवना? ना, प्रतिसाद कसो आसतलो? पयलीं जे लोक आयले दे वर सी ऑल ऑफ अस वेर, इवन आय वेंट लेफ्ट बिकॉज आय वॉज डिसइल्युजन्ड. बिकॉज वॉट वॉज द मोटीव फॉर विच द पार्टी हॅड कम टू पॉवर एंड वॉट वी वर गोईंग इन टू. सी वी वर जस्ट टर्निंग इन टू अनदर पॉलिटिकल पार्टी.
जस्ट अनदर पॉलिटिकल इट वॉज पॉलिटिकल पार्टी न्ही. हय पण आमी जेन्ना ऑल्टरनेटिव्ह नाजाल्यार आमी कशें आसा हांव सदां म्हणटा की आमी वी कॅनॉट टेक हाय मोरल ग्राउंड हम्म. कळ्ळें न्ही यू कम इन टू पॉलिटिक्स देन यू टू चीट की वॉट एवर विथ द फ्लो वी हॅव टू गो यू कॅन टेक हाय मोरल ग्राउंड यू कॅन टेक चूज अँड यू नो पिक अप सम एलिगेशन्स अगेन्स्ट युअर पॉलिटिकल रायवल्स ताका ते सबस्टेन्शिएट करपाक शकना तूं आनी मागीर तूं फक्त कितें तें हिट अँड रन हम्म. then that type of politics you do and then you apologize to it people are watching न्ही लोक हम्म. पळयता जेन्ना हो लिडर असो करता तेन्ना खंय तर कितें तर रॉंग जाता हें तूं कितें कळटा म्हणटा अरविंद केजरीवाल म्हणटा तूं? हय ताणेंच तुमकां खबरच न्ही सेंटरान कशें ताणें केलें आनी देन ही आफ्टर डिफॉमेशन केसीस वर फायल्ड अगेन्स्ट हिम हाय वी वेंट सो दीस इज समवेअर समथींग हॅज गॉन रॉंग सी आमी जे मनशाक पळयल्लो तो अरविंद केजरीवाल आमी जेन्ना मेळ्ळे आनी पयलीं आमी ताका भायर सरले आनी तो कसो आशिल्लो ते सगळे ओवर द टायम so I can say very clearly now that maybe they say that न्ही absolute power corrupts absolutely अशें कितें तर जावपाक जाय की तो एक हे आयलो चेंज जालो म्हणटा हय आनी ते सुरवातेक आशिल्लो अरविंद केजरीवाल ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स म्हणटा कितें तो एक मॉडेल आशिल्लो आनी तूं वता आनी यू जॉइन द सेम इकोसिस्टम देन देर इज नो अर्थ न्ही तातूंत हें ना गोंयांक एक टायप असो आशिल्लो की सगळे लोक पार्टीक जॉइन जावपाक आफ्टर दॅट लोकसभा इलेक्शन पार्टेक गळटी लागपाक लागली म्हणजे पळय राजेंद्र काकोडकर गेलो मागीर तो तुमचो तो ट्रक एसोसिएशनाचो नॉर्थाचो आशिल्लो पळय ताणें सोडली पार्टी इवन स्वाती आतां सद्याक आसा काय ना म्हणटा तें म्हाका खबर ना पार्टी भितर स्वातीन सोडली बाकीचे ऑस्कर बिस्कर म्हणटा ताणें मागीर ते भायर सरपाक लागले अशें कित्याक लागून जालें की इतले उमेदीन आयिल्ले लोक पार्टी सोडून वचपाक जें हांवें सांगलें तें जेन्ना पार्टी आपले फूल कोर्स चेंज करतली आनी आमचे कशें आसा एक्टिविस्ट आसा आनी गोंयची पॉलिटिकल लँडस्केप जावं गोंयचे आमचे लोकांचे इमोशन्स कळ्ळें न्ही हें समजलें ना हें हांव म्हणपाक शकता कित्याक सांग वी आर व्हेरी इमोशनल पीपल वीच दे हॅव ऑल्सो दॅट टायम अंडरस्टूड बट वॉट हॅपन इज एवरी टायम यू कॅनॉट कम एंड से न्ही जें तुमी सांगपाक करताले आनी आतां जें तुमी करता हें लोकांक क्लियरली कळटालें की युअर देर वॉज कितें रिलीजन पॉलिटिक्स कास्ट पॉलिटिक्स मनी पॉलिटिक्स कितें नाशिल्लें इट वॉज व्हेरी एविडंट कळ्ळें न्ही हांव आज तेन्ना हांवें जें पळयलां हांव सांगता आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इयर्स आफ्टर दॅट वॉट आय एम टॉकिंग इज एज अ इंडिपेंडंट ऑब्झर्वर बट वेन आय वॉज एट द हॅम ऑफ इट आय वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टंट लीडर म्हणल्यार the president of the party at that time also I have and that is the reason I got disillusioned and I said if it becomes it's like any other political party then there is no I mean I do not want to राजश्री पयलीं साकून एक आम आदमी पार्टीचेर एक आरोप जातालो की आप इज अ बी टीम ऑफ बीजेपी म्हणून सो हातूंत ह्या आरोपाक भितर तुका दिसता तथ्य आहा कितें आसा ना तो आरोप आमी खुबदां आयकल्लो जेन्ना हांव आशिल्लें तेन्ना आयकल्लें म्हाका याद आसा एक एडिटरान बरयल्लें तेन्ना तातूंत खुबशें कितें कितें घाल्लें आनी इट वॉज एक्चुअली नॅरेटिव्ह बिल्ड केल्लो की दीस इज पार्ट ऑफ बट आय कॅनॉट टील नाव आय डोंट थिंक दॅट वॉज इट न्ही बिकॉज सी फायनली इट वॉज जस्ट एन अटेम्प्ट टू बी into the politics of Goa, कळ्ळें न्ही and we have to be everywhere means now it's a national party I think to 2023 they became a national party before that it was like see there was a national ambition that was there and that we have to go to different and because I started it I'm not even blaming anybody else I'm saying I took the lead to do that to take up the party work in Goa and I started the party in Goa. So अशें नाशिल्लें की आमी तेन्ना आमी पॉलिटिशियनूय न्ही आमी कोण व्हडले खंयचे पॉलिटिकल बॅकग्रावंडांतले कोणूय नाशिल्ले आनी वी वर ऑल रिलक्टंट पॉलिटिक्स आनी हें सगळें आमकां कळनाशिल्लें आरोप जाताले तेन्ना की हे बी टीम हें सगळें जातालें बट वन थिंग आय कॅन ओपनली व्हेरी कितें कन्क्लूड नाव इज दॅट देर वॉज मिन्स कितें म्हणटा तें non-BJP party, non-BJP votes were split. Yeah, and they can say that those who joined us were at one point of time close to the Congress or Congress कितें म्हणटा तें
काँग्रेसमॅन आशिल्ले जावं काँग्रेसा कडेन लागीं आशिल्ले लोक तांकां काँग्रेस ना, सो दॅट वॉज सीन एज एन तुका ऑल्टरनेटीव. एक दिसता की आम आदमी पार्टीचे सुरवातेकच ताणें काँग्रेस म्हणटा तेच आपलें लक्ष केलें. काँग्रेसी काबार करपाचें, आपूण वयर सरपाचें. हाजे शिवाय जर एक पार्टी आमी कोण सत्तेर आहा तांकां पयलीं काबार करया हें धोरण नासतना पयलीं जे ओपोजिशन आहा किंवा हे आसा तांकां काबार करया, ती जागो आपल्याक मेळटले. हें धोरण चुकलें. ते हांव सांगपाक शकना की दॅट वॉज डेलिबरेटली डन काय म्हणून, कळ्ळें न्ही. ही डेलिबरेट जावं ना, बट आफ्टर वॉट वी सॉ, एकदां तूं भितर सरलो आनी तूं पळयलें, देन यू स्टडी द पॉलिटिकल लँडस्केप, यू नो द इक्वेशन्स, मागीर तुका कळटा की डेमोग्राफी, हें सगळें तुवें स्टडी, म्हळ्यार जें तुका कळटा आनी जे लोक तुका जॉयन जाता, मे बी बिकॉज ऑफ द पीपल हू जॉयन्ड अस एट दॅट टायम, इट वॉज सीन एज दॅट, गॉट इट न्ही, बट इट वॉज नॉट इंटेन्शनली दॅट. बट हांव कितें म्हणटा, एकदां मिस्टेक जाता मनशा कडेन, कळ्ळें न्ही, एकदां जाता, दोनदां जाता, पूण दॅट टू रिपीट द सेम स्ट्रॅटेजी इज समथींग दॅट आय फेल टू सो अंडरस्टँड. कोण आतां झेडपी म्हणजे दिल्लीची डेप्युटी सीएम आशिल्ली ती, जी आशिल्ली ती सीएम आशिल्ली ती येवन हांगा म्हणल्यार आज शी इज लिडर ऑफ पोजिशन इन दिल्ली. ती तिणें सगळे दिल्ली सोडून हांगा येवन रावली, गोंयांत येवन रावली. सगळो आमचे मॅन फोर्स आनी हे सगळो युटिलायज केलो, सगळें हें केलें. इवन बीजेपीन दवरले ताचे परस चड कॅन्डिडेट हे झेडपी इलेक्शनाक आपान दवरिल्ले. अशें आसतना आपाचो फकत एकूच येता, तोय बी कितें बाय फ्लूक म्हणटा तसो आयलो, कोलवा आयलो तो. सो हे कित्याक लागून जाता? लोकांक आप नाका हांगा गोंयांक. आतां पळय, आतां जेन्ना अरविंद केजरीवाल हिमसेल्फ हॅज लॉस्ट दिल्ली इलेक्शन, ही इज नॉट एन MLA एनीमोर, ही इज ओनली अ पार्टी हेड नाव. सो पीपल हॅड जॉयन, कितें तेन्ना लोक जॉयन जाल्ले, कितें ताजे नांवाचेर पयलीं जॉयन जाल्ले लोक, खुबशे लोक गेले, यू नो इट हॅज इंटिग्रेटेड ओवर द इयर्स. आणि maybe because of that reason, see, I cannot tell, I mean, I don't know, want to even speak about what has happened now. गोंयाचो जर गोंय पळयलें आनी आप पळयलें, आपाचो डीएनए कितें गोंया कडेन मॅच जायना तो. आज हांव सांगपाक शकता की इट इज जे स्टायलीन पळय हें चल्लां, त्या स्टायलीन जर चलत रावलें जाल्यार आय डोंट थिंक, बिकॉज इट इज अ केस ऑफ वॉट इज एक्झिस्टन्शियल क्रायसिस फॉर द आप, कळ्ळें न्ही. And of course, we have seen the Congress reviving now, got it न्ही. So maybe I don't know, म्हाका कळना तें कशें तांचें, because I really don't know how they work now. I have not even checked, but भायल्यांतल्यान पळयल्यार म्हाका दिसता की people are not very happy with up, and maybe it's not going to be. ते कितें म्हणटा, आमचे पुडू कितले, आमचे एकूय येवं पण आमची पर्सेंटेज वाडली म्हणटा, वोट शेअर वाडलो म्हणटात. हातूंत कितें तथ्य आसा अशें दिसता? ना, वोट शेअर वाडून कितें फायदो आसा? वोट शेअर खंयचो वाडला आतां? Actually in 2017, and if you see the vote share in 2022, I think 6.8 इतलोच आशिल्लो तो. And ZP elections, I don't know the numbers to tell you. You know the numbers for you. And I don't know whether we can compare that elections, the assembly election to the, I mean, and 2027 what will be, तुझे कोतान एज अ इंडिपेंडंट हे म्हणून म्हाका सांग, आपाची परिस्थिती कितें आसतली? See, as long as I know, they are not, तांकां नाका अलायन्स करपाक. आनी तुका दिसना की आतां ह्या जे प्रचंड जे हाजे भारतीय जनता पार्टीचे जे हे जाला गोंयभर वाडला तांचो, आनी लोक पळय आतां इन ZP इलेक्शन ऑल्सो वी हॅव सीन की लोकांनी तांकां डिसमीस करूं ना, कळ्ळें न्ही. इतलेंय करून they are quite they have been able to get both the able to get means, पूण बाकी जर हे केलो जो तोच नरेटिव्स लायतात की बाकीच्यांनी जर मतां एकठांय केली आनी हे केलें जाल्यार दिस इज एक्सिड जाता. दॅट इज दॅट, बट आय एम सेइंग ताका फायट करतले जाल्यार आय थिंक दे हॅव टू गिव अ युनायटेड फ्रंट, गॉट इट ना. युनायटेड फ्रंट आसचे पडटले, आनी आप जर गोंयांत रावपाक सोदतलो जाल्यार आय थिंक इट हॅज टू बी इन अलायन्स विथ the rest of the party, and they are पळोवपाक गेले की तांकां एलर्जी आसा न्ही काँग्रेसाची, आनी ते थंय बी तशें तांचे दिल्ली गेले जाल्यार तोच प्रॉब्लेम आसा. आनी खंय गेल्यार आतां तांचे पंजाबा इलेक्शन जातले, दॅट वील बी अ बिगर क्लॅश. सो दॅट अकॉर्डिंग टू मी, एज फार एज नाव, एज टुडे,
their stand is clear. They do not want an alliance. So it depends. सो व्हॉट विल हॅपन इन 2027 Uh, इफ सेम स्टँड घेऊन राहुल जाल्यार same stand गेल्यार we know what is the result. It's going to be. It is going to be a free run for the existing. or हांगा जे झेडपीक साश्टीक भितर हाणें केलें आप बी कोण नाका आमी काँग्रेसी कडेन वतले तशें जावपाक शकता ना तशें जाता दिसता म्हाका. आय थिंक इट इज ह्या इलेक्शना रिजल्ट आमी पळयलो जाल्यार म्हाका दिसता इट इज टुवर्ड्स दॅट्स वाय आय एम सेयिंग नो रिवायवल ऑफ द काँग्रेस. See, it is like Congress is reviving itself म्हणून दिसता. Of course, there is lots to be done. I am nobody to tell the Congress what is to be done. But as an independent observer and as a journalist, I feel they have to do a lot of more work and to gain back the confidence of the people. But it's going towards that, and they should pick up on this. सो आतां लास्ट क्वेश्चन तुका हय. तुका एज अ तूं पयली आपा भितर आतां ना तरी आसूं हें पळयता गोंयकारांनी आपाक रिजेक्ट केला काय दिसता तुका Because the party has not been able to also show the put up a good performance. Okay. It is about that. सो ह्या हाजेर आमी चर्चा थांबयतात एक झॅडझी वेगसन काल एक स्टेटमेंट केला की झेडपी धर्म व्हडली काय ना 2027 आमी सामके आमी परत येतले आनी तो अशें म्हणटा की आमी सरकार करतले म्हणटा आतां तो कित्याचेर म्हणटा तें कांय कळना जर रिजल्ट पळयले आमची ग्रावंड रियलिटी पळयल्यार ते जातले अशें दिसना पळोवपाक पूण तरी आसतना तो आमी सरकार करतले आमी सरकार करतले आमी सरकार करतले अशें म्हणटा सो तुका एक आतां हें सांग लास्ट एका करता आसतना आप चुकता हांगा पळय तो कित्याक म्हणटा ताका खबर आसा. He must be knowing what the ground is because he is working. He is an MLA of the party. But म्हाका दिसता की unless up takes up the कशें न्ही पार्टीचेर काम करून हें ग्रो करून कितें म्हणटा तें स्ट्रक्चर क्रिएट करून हें सगळें करून तर लोकां कडेन गेले जाल्यार कितें तर जावपाक शकता. आय डोंट नो वेदर देर इज टायम बट एंड ऑल्सो गोवा सेंट्रीक डिसिजन्स हॅव टू बी मेड. सो हाजेर आमी ही चर्चा थांबयतात मेन म्हणटा गोमंतकान हीच बाया हाडिल्ली की आपाची दिल्ली सेंट्रीक जी धोरणां आसतात ताका लागून गोंयकाराक ती पार्टी नाका अशें दिसता हे झेडपी इलेक्शनान झेडपी रिजल्ट दाखयला म्हण सो आतां खंयची पार्टी 2027 खंयची पार्टी सत्तेचेर येतली किंवा खंयची पार्टी कुशीन उरतली ते 2027 कळटलें पूण एक दिसता की आतां जर आम आदमी पार्टीक जर हांगा रावपाक जाय जाल्यार ताणें गोंयकार जावन रावपाक पडटलें दिल्लीवाले जावन गोंयांत रावप चलचें ना सो इतलेंच म्हणटात आमी ही चर्चा थांबयतात देव बरें करूं आनी आमचे सगळे पळोवप्याक तांकां देव बरें करूं पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.